डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन हांच्या वतीन आज 9 गाडयो ज्यो आमी 9 वेगवेगळ्या म्युनिसिपालिटींक दिता. इट इज ऑलमोस्ट 1,25,00,000 रुपया खर्च करून आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नाईक आनी 9 म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन कावन्सिलर्स डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन सगळे हांगासर आसा. म्हाका दिसता पुराय सगळ्या म्युनिसिपालिटी एरियेत जो क्लिनिनेस ड्रायव्ह चलता ताका आनीक हेल्प जावपा खातीर DMA कडल्यान आनीकूय सपोर्ट दिवपा खातीर विथ सेंट्रल फंडींग आज आमी जे 9 व्हेकल दिता त्या बद्दल हांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नाईक आनी डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन हांचें अभिनंदन करता. सदोदीत आमी सगळ्या म्युनिसिपालिटीक सहकार्य करीत आयिल्ले आसा. खास करून तांचो कचऱ्याचो विशय जेन्ना येता तेन्ना आतां फक्त तेच्या स्टाफाचो रेग्युलरायझेशनचो विशय अजुनूय पेंडींग आसा. तो जाता तितके बेगीन आमी रिजॉल्व करपाच्या विचारांत आसा. निश्चितूच हे प्रत्येक शहर क्लीन दवरपा खातीर जे म्युनिसिपालिटीचे वेगवेगळे स्टाफ काम करता तांचो विशय सरकार सोडोवपाच्या विचारधीन आसा. तांचे युनियन आनी आमच्या बरोबर उलयत आसा. थोड्या दिसा भितर तांचो विशय सुट्टलो. पण म्युनिसिपालिटींतल्या चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन हांच्यांनी खंयसरूच कसलेंच राजकारण न करता म्हाका दिसता आपलें शहर क्लीन आनी स्वच्छ शहर दवरपा खातीर सरकारांतल्यो विविध योजना ह्यो सकयल्या लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर खास करून केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजने सारकेल्यो आनी त्याच बरोबर केंद्रांतल्या आनी राज्यांतल्यो अश्यो कितल्योश्योच योजना आसतल्यो त्यो सकयल्या लोकां पर्यंत पावोवपाक सातत्यान तेंच्यांनी काम करीत रावचें. आनी तें जर काम केलें जाल्यार आमी म्हणटा विजीजन अंत्योदय तत्वाचेर सरकाराच्यो योजन्यो पावोवपाक जाय. त्यो पावोवपाक मदत जातलें. आनी जे लोकप्रतिनिधी म्युनिसिपालिटी एरियेनी निवडून येता तेंच्यांनी अशा पद्दतीन काम करचें जेणे करून सकयल्या लोकां पर्यंत विविध फायदे जे आसा हे पावत रावतले. गोंय सरकारच्या वतीन सदोदीत सगळें सहकार्य हे सगळ्या म्युनिसिपालिटीक दिलें वयतलें. देव बरें करूं.